प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 26 वोड 39 ते 40 आणि 2 पर्यंत 39 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जेजून ही ओपार तांकां सांगली, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय फोंडान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्याच दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना. तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना, तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. अशें तुज्या पेल्याक म्हणोंक कशें तांकोत तुका? आरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडून तुका निवळ दिसती पडटलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, जेजू आमकां एका मनशाची नीत करपाक आनी आमी फुडें सरपाक जें देवाचें काम आसा तें आमकां करूंक दिनासतना आमकां आयज जेजू शिकोवन दिता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय फोंडान पडचे नात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना एक कुड्डो मनीस आसा आनी त्या कुड्ड्या मनशाक कसली वाट दाखोवंक जाय, जो मनीस ताका वाट दाखयतलो ताका दिसोंक जाय, आनी ज्या मनशाक दिसता ताका त्या कुड्ड्याक थोडो आदार दिवपाक पावोंक जाता. आयज जेन्ना जेजू म्हणटा एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, हाचो अर्थ कितें? जेजू थंय म्हणना की खरेंच तो देवान दोळ्यांनी कुड्डो आहा. तो जो कुड्डो म्हणटा तो जावन आसा ओत्मीक कुड्डो, म्हणजे स्पिरिच्युअली ब्लायंड. आनी हो जो ओत्मीक कुड्डो आसा, हो स्पिरिच्युअली ब्लायंड मनीस आसा, तो को जाता? ज्या मनशान दुसरो जोम घेवंक ना. दुसरो जोम म्हणजे तो जेजूचेर भावार्थ दवरिना. ताजें खरोच आत्मो जेजू सारको जावंक ना. तो आतां एक नोई रोसना जावंक ना. तो खरेच भाशेन एक कुड्डो मनीस. तो कुड्डो मनीस इगोर्जेक वचोंक जाता, ताच्यान मागणें करूंक जाता, ताच्यान धर्म करूंक जाता, पूण खरें म्हणल्यार तो कुड्डो मनीस. आनी कुड्डो मनीस, जो कुड्डो मनीस आहा, जो पवित्र आत्मो ताजे भितर ना, ताका उतराची सोजमणी ना, तो बिश्ट आपलें बाडा 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 मागणें करता, ताका कसलोच उतराचो कसलोच वालोर ना, देवाच्या उतराचो वालोर ना, आनी ताका कसलोच संबंद ना देवाशी. तो मनीस खरेंच कुड्डो. आनी जेन्ना असलो कुड्डो मनीस आसत जाल्यार, आनी खरें तो एके भाशेन इग्रोज मातेन एक लिडर आसत जाल्यार, तो एक आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका, एल्डर म्हणटात त्या इंग्लिशी भाशेन, तो आसत जाल्यार तो कितें करतलो? तो सगल्यांक आपुणूच कुड्डो आहा आनी सगल्यांक कुड्डे करतलो. कित्याक? जो मनीस कुड्डो आसा ताज्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा, समजा म्हणटा तुज्या दोळ्यान कितें किसोर आसा आनी तुज्या भावाच्या दोळ्यान थोडे किसोर आसत जाल्यार तूं त्या तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडून कित्याक सोदताय? केन्ना कितें म्हणटा जेजू? तुज्या पेल्याच्या दोळ्यान आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका कित्याक दिश्टी पडना? भाव भयणीनो, त्या फुड्या जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ढोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलो किसोर काडूंक
तुका निवड दिश्टी पडटलें. म्हणजे कितें? चड फावटी आमी कितें करता? आमी सदांच आमच्या पेल्याक पळयता, दुसऱ्यांक पळयता. तो हो करना, तो करना, आमचे भाशेन मागणी करना, अशें आमचें उबो रावना, हेचे आमचे भाशेन दिमी घालिना, आमचे भाशेन इगोर्ज घेना. आनी आमी समजता की आमी जें करता तें आमी सगळेंच बरें करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी फकत धर्म करता, आमी फकत आमचेच भाशेन जें आमकां शिकयलें ते भाशेन करता, आमचो संबंद देवाशी रावना, तेन्ना आमी सदांच दुसऱ्या लोकांक अशेंच म्हणटा, तो खंयचो मनीस, तो कितें करता, तो आमचे भाशेन करना. आनी एके भाशेन आमी ह्या मनशा भाशेन जाता, जी वोपार जेजू एज घालता. आमच्या दोळ्यान आसा पाट्टी आनी आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यान ती किसवर काडूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, आमी कोणाक आदार दिवचे पयलीं, आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलो किसवर काडपाक फुडें सरच्या पयलीं आमी आमचें जिवीत पळोवंक जाय. आमचो संबंद देवाशी हा, आमी उतर देवाच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळटा. खरेंच आमचो संबंद जेजूशी घट आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारता. हें जाल्या उपरांत आतां आमकां पवित्र आत्मो आमकां खरेंच आमचें मन उक्तें करतलो, आमचें काळीज उक्तें करतलो आनी खरेंच ही देवाच्या उतराची सजमणी दितलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी आसा तेन्ना आमी उतर पाळटले आनी खरेंच तें उतर पाळून आमकां खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां फायदो जातलो. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करीत जाल्यार, आमी खरेंच एका 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 कुड्ड्या भाशेन आमी आमचें जिवीत सारत जाल्यार, ओर आमच्या दोळ्यान पाट्टी आसत जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक फुडें सरत जाल्यार आमचो कसलोच फायदो जावंचो ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी खरेंच आमकां पवित्र आत्म्याक आमी मागणी करुया, पवित्र आत्म्याक विचारुया, आमचें मन उक्तें करूंक, आमचे दोळे उक्ते करूंक, आमच्या काळजाचे दोळे. आनी तेज्या उपरांत ह्या उतराची सजमणी घेवन हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी आयजसान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजून तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.